ताजें नुस्तें व्हड प्रमाणांत रेल्वेंतल्यान पार्सलांनी एका राज्यांतल्यान दुसरे कडेन व्हरपाचो वेवहार जाता खरो, पूण ही पार्सलां कितलींशींच वरां भायर दवरिल्ल्यान पार्सलांतलें जें बर्फाचें उदक आसता तें सगळे कडेन गळटा आनी त्या वाठारांत घाण वास निर्माण जाता, जाका लागून थंय रावपी लोकांक आनी पर्यटकांक दर दिसा बुरशा वासांतल्यान थंयच्यान यो वच करचें पडटा। कोंकण रेल्वेन हाचेर बेगोबेग उपाय काडून हो प्रश्न तडीक लावचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। हिंगा हे जे मेन आमगेले स्टेशन आहा, कोंकण रेल्वे स्टेशन आहा, हिंगा ह्या जाग्याचेर जायते हिंगा नुस्तें हाडटाय पार्सलांनी आनी हो जो वास आहा तो हिंगा एकदम सुबेज वास येता आनी हिंगा उबे रावपाक जाय ह्या वासाचेर। आज हिंगा आमगेलो जायतो ट्युरिस्ट येता, बरोबर ट्युरिस्ट येता आनीक हे हिंगा मुखार हिंगा पुलीस स्टेशन आहा। हांव न्हू हिंगा कितकोन हे वासाचेर कितकोन हेलाव कोताय ते ट्युरिस्ट केसो इम्प्रेशन घेवन वयतलो। आयज गोंयकार लोक पासून हिंगा जायतो स्टेशनाचेर येता आनीक हो वास घेवन येता। हांव मागोता कोंकण रेल्वे ऑथॉरिटीज आहाय तांकां, तुमी हे पळय हो जागो आहा तो पार्सल हँडलिंगाचो हो तुमी अनहायजेनीक आहा, तुमी दुसरे कडेन हो जागो तांकां दिचो हिंगा वास येना थिंगा। आनीक हांव पुलिसांकूय मागोता तुमचे मुखार एश न्हू तुमी फाटल्यान आहा न्हू, तुमचे मुखार हें जाता, हांव मागोता तुमी हेजेर एक्शन घेचें।